नमस्कार. हांव निलेश कुंकळकार. कुंकळे स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान हांव ट्रेजरर म्हणून आसा. ह्या वर्सा आमी क्लबाच्या 50व्या वर्सात पदार्पण केल्लें आसा आनी गेल्ल्या 6 म्हयन्यां पासून आमी विंगड स्पर्धांचें हांगा आयोजन करीत आसा. आमी जवळ जवळ चवथी कडल्यान हेका सुरवात केल्ली, वेगळ्या स्पर्धा आयोजन करपाक सुरवात केल्ली आनी आयज आमी हांगा ऑल गोवा ज्युनियर लोगोऱ्यो हो स्पोर्ट्साचें आयोजन केल्लें आसा. हे स्पोर्ट्स हांगा आयज घडोवन हाडपाक हेजें कारण म्हणल्यार ह्या स्पोर्ट्साचे अवेरनेस जावचो आनी आमच्या गांवांतले जे अपकमींग यूथ आसा तांकां ह्या स्पोर्ट्सा बद्दल ज्ञान मेळचें ते दृश्टीन हांगा स्पोर्ट्स आयोजीत केल्लो आसा. ह्या स्पोर्ट्स आयोजन करपाक आमकां ह्या लोगोऱ्यो असोसिएशन ऑफ गोवा हेंचें सहकार्य लाभलें आसा. तन्वेश म्हणून हो जॉयंट सेक्रेटरी असोसिएशन तेणी आमकां खूब योगदान दिल्लें आसा ही स्पर्धा घडोवन हाडपाक. आमी तांकां ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तांचे उपकार आटयता. ह्या टुर्नामेंटाक जवळ जवळ 6 टिमींचें पार्टिसिपेशन आशिल्लें. हो टुर्नामेंट लीग पद्दतीन खेळिल्लो गेल्लो आशिल्लो आनी आतां दनपार पर्यंत हो टुर्नामेंट चलतलो. हेचे नंतर हांगा क्रिकेटची फायनल जातली. हो टुर्नामेंट सोडल्यार 50 वर्सां म्हणजे एक व्हडलो स्टेट खंयच्या क्लबा खातीर. सो हे सोडले आनी कितें केलें तुमी? हांव दिनेश कुंकळकार, कुंकळे स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचो सदस्य जावन आसा. ह्या वर्सा कुंकळे स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लब आपलो 50वो वर्धापन दिन आयोजीत करता. वी आर सेलिब्रेटींग अवर गोल्डन जुबली आनी हो दीस भांगराळो दीस जो आसा तो मेमोरेबल जावपा खातीर आमी कुंकळे स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबात विंगड स्पर्धा सेवरल स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आमी घेवपाचे थारायल्या. तातूंत आमी ऑल गोवा क्रिकेट टुर्नामेंट खेळून घेतलो. तेजे उपरांत ऑल गोवा फुटबॉल टुर्नामेंट आमी हांगा क्लबाच्या ग्रावंडार खेळ्ळो. त्याच पद्दतीन इनवायटेड व्हॉलीबॉल स्पर्ध आमी हांगा घेतली. तेच बरोबर आमच्या गांवच्या भुरग्यां खातीर आमी इंटरवार्ड व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट घेतलो, इंटरवार्ड फुटबॉल टुर्नामेंट घेतलो. त्याच बरोबर आमी इंटरवार्ड तांचे खातीर क्रिकेट टुर्नामेंटाचें सुद्दां आयोजन केलें. येता त्या 2 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा ह्या क्लबाचे आमी वर्धापन दिनाक सुरवात करतले. 2 दीस असो बरगत असो हो कार्यक्रम आसतलो आनी हातूंत आमकां चीफ गेस्ट म्हणून WRD मिनिस्टर हे जालें, पूण हेच 50 वर्सां जालीं म्हणून हेच वर्स करतले काय परत फुडें कितें आसतलें? काय 50 वर्सां जालीं म्हणून हे वर्स जालें आनी परत मागीर कांय ना तशें कितें आसतलें? हांव अजिंग नायक, कुंकळी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचो सेक्रेटरी. तुमकां सांगपाक सोदता, हे 50 वर्सां जाल्या म्हणून आमी स्टॉप करचे ना. आमच्या मनान एक व्हडलो प्लान आसा. जशें आमचे 2 तारीख जातली, 3-4 तारखे आमी बसतले सगळ्या क्लबाचे मेंबर आनी आमी स्पोर्ट्समॅनशा कडेन मिटींग घेतले. आमच्या मनान आसा हो लोगोरीचो टुर्नामेंट आमी आज इंटरस्टेट केला तो आमकां नॅशनल लेवल करपाचो आसा आमच्या हेच ग्रावंडार. आमी स्पोर्ट्समॅना कडेन उलोवन मागीर एसोसिएशना कडेन मिटींग करून आमचे कडेन जर पॉसिबल आसा आमकां शक्य आसा आमी म्हाका दिसता शक्य आसतलें. स्पोर्ट्समॅन आमकां फूल सपोर्ट करतलो आनी ते नंतर हे 1 वर्सा भितर तुमकां खंय तरी ह्यो लोगोऱ्यो नॅशनल लेवल तुमकां हांगा ह्या गांवांत पळोवपाक मेळटलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.